आमच्या आजकालचे लायफ इतले फास्ट जाला की सदांच घरांतल्यान रांदून व्हरप टिफीन पॉसिबल जायना आनी भायलें खावपूय परवडना. सो ताका लागून आमच्या बरोबर आज एक अशीच स्वामिनी आसा, पल्लवी च्यारी. शी सप्लायज होम मेड टिफिन्स. सो हाय पल्लवी, वेलकम टू स्वामिनी. सो पल्लवी, म्हाका सांग, हो तुजो कॉन्सेप्ट कितें म्हणून? कॉन्सेप्ट एज इन हांव पयलीं जॉब करतालें, सो थंयसर मोस्टली अशे आसले एम्प्लॉईज की आवटसायडर्स आसले आनी तांकां न्ही खूब डिफिकल्ट जातालें भायर वचून ऑर ऑर्डर करपाक इवन. आनी सो ते म्हाका अशें कोणी तरी इवन म्हाजें फूड आसा पळय, लायक आमी शॅर करतालीं ड्युरींग लंच ब्रेक, तेन्ना तांकां लायक शॅरिंगाक माय कलिग्स यूज टू लायक माय फूड. सो तेंच्यांनी जस्ट म्हाका आयडिया दिली, लायक तूं अशें स्टार्ट करूं शकता कितें तरी. आनी कोण भायर वयता पळय एम्प्लॉईज आदर, तांकां तूं प्रोवायड करूं शकता होम मेड प्रॉपर प्युअर होम मेड फूड अशें. सो तशें तो म्हाज्या मनान थॉट आयलो. फॉर हॅविंग अ इंट्रस्ट इन कुकिंग तुवें तुजो प्रायवेट कंपनीचो जॉब सोडून यू ऑप्टेड फॉर दीस. सो आतां तुजी रेंज कितें आसा? वॉट ऑल यू प्रोवायड इन होम मेड टिफिन्स? आय प्रोवायड वेज थाली. इन वेज थाली लायक आमचो गोवन रोस आसता पळय, दॅट गरम मसाला तो आसता, देन पोटॅटो फ्राय ऑर एनी वेजिटेबल फ्राय, रायस, चपाती, भाजी दॅट इज ऑल्सो सिजनल. ओके. आनी इन नॉन वेज आय प्रोवायड लायक नॉर्मल फीश, मॅक्रल, किंगफीश, देन गोवन प्रॉपर गोवन फीश करी एंड सॅलड, इवन सम सिजनल सब भाजी. आनी इन चिकन थाली चिकन, एग. आनी आतां हो जो तूं बिझनस करता, इट इज डन बाय यू ऑर डू यू हॅव फॅमिली सपोर्ट ऑल्सो? I have my family support also. Me and my mother, both of them do it together. Yes. आनी तुजी रेंज कितें? म्हणजे यू डिलिव्हर इट युअर सेल्फ, सो खंय खंय तुजी डिलिव्हरी? Yes, I deliver it by myself and sometimes suppose Karaswada side asa or Pororim asa, then how आणि my father divide this routes and आता सध्या माझे करसवाडा पोरोरीम त्या सायडीन डिलिव्हर करता इन एंड अराउंड म्हापसा एंड पिलेन ऑल्सो. Okay, any message to women, Pallavi, who are still, waiting for the right opportunity to come? I would say that just follow your path and passion, just follow your heart, and there are hardships and struggles which will come up, but you have to face it. Those are part of life and you just need to take a risk and just go for it. Yes, that's what I have done so far. Yeah. सो ही आशिल्ली स्वामिनी पल्लवी च्यारी. तिणें प्रायवेट कंपनीचो जॉब सोडून स्वता टिफिन सर्विसीस स्टार्ट केल्या. शी सेज दीस इज अ बेटर ऑप्शन फॉर हर. साहिल मांद्रेकरा बरोबर आपण बडिगर प्रुडंटा खातीर.